तर आता देवा कडेन आमचो संबंद कसो आसा जाय. थोड्यांक फकत वचून देवाचे मुखामळ पळोवन आयल्यार संतोश भोगता, नथींग रॉंग. थोड्यांक मावून रावन मागचें म्हळ्यार बारीक खुशी. थोड्यांक थोडे एक हावभाव तांचे हात आनी थोडे कुडीचे विश्वे थोडे उपयोग करून मागचें म्हळ्यार बारीक खुशी. थोडे हात वयर घालून मागोन आसतात. थोड्यांक ते बारीक कश्ट जाता. थोड्यांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणटा आसतना वयर सकयल जाता, कितें काय हें म्हूण. पूण कितें आमी करचें तें देवाच्या वर्त्या मोगान करचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सकाळच्या वेळा बोवा परबायचो सकाळ तुमकां मागता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. परबाय तरान देवा सांगात एक जावची येत आसतना देवाचो संबंद आनी आमचो संबंद कसो आसा जाय आनी खंयच्या तरेचे आमचे मागणे देव मेसता, देव आमकां आयकता की, देव आमच्या ओल्याक पाळो दिता की, सगळे आमी आज सविस्तार तरान पळोवया. तुमी सगळीं बऱ्या भलायकेंत आसात म्हूण चिंता. बरी भलायकी दिवची देवान जावन आसा, त्या देखून ती भलायकी तुमकां मेळोवन दी म्हूण मागता. जायतीं जाणां ह्या दिसांनी फोन करून आमकां बरी भलायके खातीर मागा, खंडीत जावं. तुमकां तशी गरज आसा, हांव तुमी कॉल केलो जाल्यार आमच्या एका आराधनान म्हणल्यार बरी आमी विनंती करून मागतले, पर्सनली आमी मागता. पूण आराधनांत प्रत्येक तरान देवा लागीं आमी ती तुमची विनवणी व्हरन, त्या प्रमाणे देवान तुमकां बरें केल्ले जायते इन्सिडंट्स आसात. आनी म्हाका एक वर्ती पातयणी येवकरिस्ताच्या जेजू लागीं आसतना आमी कितेंय विचारल्यार खंयचीय भलायकी बरी जावच्याक तो आमकां आदार जाता. कित्याक येवकरिस्ताच्या बलिदानांत आनी त्याच आराधनांत जेजू प्रस्तुत आसा म्हूण सांगत. आमी आमचे संबंद ह्या संवसारान रचतना अनंत तरान रचता. आतां संबंद इल्ले डायल्यूट जाल्यात म्हण सांगत. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक संबंदच नाकात, एक एकली एकसुरी रावंक ही बारीक खुशी. पयलेंचे बरी आज आमी उलयलें पळयना, पयलें कितलें उलयतालीं, कितलें आपुरबाय नासतालीं. आज आमचे कडेन टॉपिक्स उणे जाल्यात म्हण दिसता. आमी चिंता आमी बारीक शाणी, आमकां जायतें कळीत आसा. म्हज्या भावान आनी भयणीन कितलेंय कळीत आसल्यार संबंद आमी उणो करूंक नजो. बऱ्या तरान आमी उलोवंक जाय. आज वेळी ना थोड्या लोकांक, कित्याक वेळ आसा पयलें नातलो, तितलींच वरां आजुनूय आसात. पूण मनशान मेतेरपण हेरां दुसऱ्या नानंत संगतींनी घेतिल्ल्या देखून आनी वैयक्तीक तरान मनीस आपल्यांत चिंता देखून आमकां वेळ ना. हेरां कडेन उलोवंक आमकां पावट ना. आमी धांवता, हेरां कडेन उलय जाय मोगाचें, जायते उलय जाय. अशें एकलो मनोशास्त्रज्ञ म्हणटा की प्राय जाल्ल्या उपरांत चड आनी चड उलयलें जाल्यार मायंड एक्टिवेट आसता, मोत शांत आसता आनी समाधान सोडटा. तातूंत प्रायची चड उलयलीं जाल्यार तांकां राव येनाकात. ती उलोवन दी, उलय जाय ताणें कितलें उलोवंक जाता तितलें उलय जाय. तांकां फोन करता आसतना इल्लें चडच उलया तांचे कडेन. पूण आमीकय आसा आमकां टायम तांचे कडेन चड उलोवंक म्हूण आमी खंडीत जावन मोदी भितर चिंतून जालां कोणा मोती भितर आमी चिंता आमकां आसा की तितलो टायम तांचे कडेन उलोवंचे येतलो. आज आमी तांचे कडेन उलयना तर फाल्यां आमीन तर तांचे लागीं आसा जाय पडटा. तांकां कान उडोवंक जायना. ते आमच्या मोगाचीं वडिलां, त्या देखून चड आनी चड उलयतात. थोडीं जाणां मस्त उलयतात वय. पूण तो संबंद रचच्या खातीर उलोवणें भोव गरजेचें जावन आसा. आज संबंद आमी पळयत आसतना खंयचे तरेचे संबंद आसात. संबंद आमी एका तरान एकामेका कडेन दवरचे, ताका आमी सोशल झोन म्हणटा. पयलीं आमी म्हणटा इंटिमेट झोन, सेकंड इज सोशल झोन, अदर वन इज वायडर झोन. तर इंटिमेट झोनान कितें जाता, एकामेका एकलो आनी एकल्या कडेन उलयता, जायते उलयता, जायते उलोवन तांचे कितें सगळीं बोगणां आसात तीं विचार विनिमय करतात. आनी अशें आसतना ते थोडें इल्लें सिक्रेट आसता. त्या खातीर म्हजे लागीं कोणी कावन्सिलिंगाक आयल्यार तांकां हांवें म्हणचें
तुम्ही सिक्रेट दवरलें जाल्यार आनी एका सायडींत जेवसार तुमकां कळीत नासल्या पर्यंत आड घालता त्या दळा अनाहुतां घडटात ताचे बदला कितें आसा तें बऱ्या तरान ओपनली एकामेका कडेन उलया एकामेकाक सांगा काल रेतेरी गेल्ल्या वेळा रेतेरी जावन एक पैण करून वेता आसतना रेतेरीक म्हणलो मग सांगत आसली एकली म्हणा लागली म्हज्या दुवेन चिंतलां एक बरो संबंद रस जाय म्हूण तर हांवें तिका सांगलें तो संबंद रस जाय तर आमी आतांत वचून पडत जाय म्हण कांय गरज ना थोड्यांक आमकां आसा आमी एकाक पळयलां आनी तोच म्हजो हेंच म्हजें म्हूण आमी मोतीन दवरलां आनी तांकां सांगलां लग्ना बेसा पयलें आमी चड तातूंत इनवॉल्व जायचें म्हण कांय गरज ना म्हूण सांगलां आनी ती ओपून घेतली तांणी पूण आमची वळख जाय वळख जातात वळख आसा आनी वळख जातात ते म्हणून आमी मेळिल्लें करूंक वचचें न्हय आमी मेळ्ळ्या जाग्यांक पयलें करी जाय म्हण कांय गरज ना ताकाय टायम आसा पुरो पयना तुमी पयलींच वचून केली जाल्यार काजार जालो उपरांत कांय वतले जागे आसात पूण तेसे न्ही रिलेशनशीप म्हणटाना ताका एक मिडियम लेवलार दवरूंक आमकां कळीत आसा जाय ताची विरळताय सरळताय कितली आसा त्या प्रमाणे आमी चलत जाय त्या देखून तेकडचो वडील म्हणा लागलो वय कितेंय आसूं दी तें बऱ्या तरेन आसल्यार भोव बरें बऱ्या तरेन तें संबंद रचून हाडल्यार भोव बरें त्या देखून इंटिमेट झोनांत आमी आसतना लागशिल्ल्या झोनांत आसतना जें कितें घडटा तें एकामेकाक आनी कुटुंबांत कोण आसात आवय बापूय तांकां कळोवचें भोव बरें तांकां कळोवंक जायना एका स्पिरिच्युअल डायरेक्टराक म्हणीत धरन ताचें सांगता तें वांटून घेवचें कित्याक सगळें आमी चिंतल्या बरें जायना सगळें आमी केल्ल्या बरें जायना त्या देखून खंय आमी सुकोवन वेता खंय आमची मेटां सुकोवन वेतात थोड्या म्हणचे आसा हांव कितें तितलें पेद्दुगी म्हाका कितें कळीत ना गी कळीत आसूंक पुरो ना म्हण आमी सांगना तकली आसा जावंक पुरो जाय तें सिकाप आसा जावंक पुरो जाल्यार कितलीं शिकिल्लीं तरी थोडे पटेन ताणटोन पडटात त्या देखून आमी केदाळाय आमच्या रिलेशनशिपांत ओपन आसूंक जाय हें तुमच्या भुरग्यांक पयलें शिकया कित्याक नेणटे भुरगे तुमी कितलीं ओपन आसात त्या प्रमाणे तीं आसतलीं तुमकां आनी एक उदाहरण दिता आमी रेतेर येतना आनी एका घरा गेल्ले हांव त्या घरांत भुरग्याक भारी सस्पिशन कितें सांगतात काय ताच्या विशयान म्हूण ताका हांवें सांगलें त्या आवयक ताच्या विशयान कांयच उलय नाका बरें उलोवंक आसा उलया ताचे विशयान एसेन सांगलें जाल्यार ताचो संबंद त्या आवय सांगता थंय उणो जाता कित्याक म्हजी आवय म्हजी दुरां दुसऱ्यांक सांगत जाय कोणाक सांगत जाय तांकां जावंक पुरो तो शिकना तर वचूं इस्कॉलांत आसा प्रिंसिपल जावंक पुरो एक याजक जावंक पुरो एक सिस्टर जावंक पुरो एक लायक तांचे कडेन बऱ्यान सांग तुजे प्रॉब्लेम सांग भियेनाका कित्याक म्हळ्यार हर एकी शिक्षक जावन शिक्षकी जावं दी त्या भुरग्यांचे उदारगते खातीर काम करूंक पळयतात आनी तुवें पर्सनली वचून तांकां सांगतना तांकां कळीत जाता तुजे कश्ट आनी इस्कॉलांत आमी कशें मौल करता म्हळ्यार त्या प्रमाणे मौल करची परिस्थिती थंय आसा तसलें एक वातावरण थंय आसा हांव इस्कॉलांत आसतना थोडीं पेरंट्स येवन म्हणटालीं आमकां तांकां आटापोवंक जायना आमकां इल्लो कश्ट मारतात तुमी कांय भिवचें नाका कितें जालां म्हूण सांगा उरलें सगळें हांव करतां थोडीं भुरगीं घरांत तासांतलीं धांवतालीं बॅग काडून उठोवन धांवतालीं तस जाल्यार भुरग्यांक कशें कंडिशन करून हांवें भितरच रावलां जाता रावंक जाता तांचे गेल्ले क्षण तांचे लिसांव करूंक तांचें कितें काम चडें करूंक मागीर धांवचें नातल्यार कितें संवय जाता गेलीं बॅग काडून उडयलें सॉक्स काडून उडयलें शू काडून उडयलें तांकां जाय जाल्यार बरें केलें ना तें सगळें तुमी तेसले संबंद बऱ्या तरान दवरच्या खातीर ह्या भुरग्यांक तुमच्या सस्पिशनाक हाडिनासतना रावच्याक थोडीं कामां आमी सिक्रेटली त्या अथॉरिटी कडेन करीत जाय कोण इस्कॉलांत अधिकारी आसा कोण इस्कॉलांत मेलविचारक आसा ताचे लागीं वचून बऱ्या तरान आमी सांगलें जाल्यार तांणी सांगतना करेक्ट जाता त्या देखून म्हाका म्हजी मांय केदाळे म्हणटाली कामारान कान तोपल्यार तें दुकाना गाय घरच्यांनी कान तोपल्यार चड दुखता गाय पळया तुमकां कळीत आसूंक पुरो तें कित्याक म्हळ्यार
भांगार कोण घालतात कानाक कानाचे घालतात तांचे कान कामारान तोपले घरची तोपिनान घरची तोपला कितें कितें आतां जालें म्हणून कामाराक कळीत आसा कशें तोपी म्हण ताका देखून आमी ल्हान आसतना भुरग्यांक कामारा लागीं व्हरता ताका कळीत आसा आनेचो मावत आसा ताका कळीत आसा आनेक कशें अंकुशे घालीचे म्हण तुवें आनी हांवें अंकुशा घालून गेल्यार आमी खंय उसळटाव कित्याक वागत त्या देखून कोणाक कितें जाय त्या प्रमाणे ते संबंद रचून वचो जाय भुरग्यांक ते सस्पेशन दिवचें भुरग्यांक ते कितें तांणी एक नितळ मन आसलें तांचें एक वक्राकरण घेवचें तसले संबंद आमी आसूंक न्हू त्या खातीर इंटिमेट जोन म्हणटाना बऱ्या तरान तांचे कडेन उलया तांचेय कितें रिलेशनशीप आसा कोणा सांगताय तेंय बऱ्या तरान तांणी सांगता आसतना इस्कॉलान जावंक पुरो एक भुरगें बरें एक्टीव हांवें ताका पळयल्लें जावन आसा पूण क्रमेण ह्या दिसांनी त्या भुरग्याक पळयतना म्हाका कितें बगलें आनी हांवें ताचे कडेन बसून उलयलो हांव ताचे कडेन बसून उलयतना कित्याक तिचे सांगात आनी एकली आसली तिचे कडेन तिकाय ताची वळख आसली तिणें म्हळें फादर हें भुरगें कितलें एक्टीव आसलें कितलें इनोसंट दिसतलें आतां ताचे पुराय चर्ये बदल्ल्यात ताणें तें उलोवणें बदललां आनी ताणें पळोवनची रिती बदलल्या कळटा इमिडियेटली कळटा ताका हांव ताचे कडेन बसून उलयलो खंयच्या आस्पेक्टान खंय ताका त्रास जावन आसात म्हूण डिफिकल्टी जावन आसात म्हूण त्या वेळार तें भुरगें पळय लागलें आनी म्हणा लागलें उपरांत थोडे उलयले उपरांत ताचे फ्रेंड्स खंय ताका लागीं घेतात पूण तांणी सांगिल्ले बरी आनी करीचे खंय ते म्हणटा म्हाका इतले बंद पास जातात म्हजे एक फ्रेंड म्हणटा अशें कर म्हणटा आनी ताचें उतर म्हाका विकून वचोंक जायना आनी ताचे उरिल्ले फ्रेंड्स ताका सांगून दितात ताका अशें करय म्हूण ते इमिडियेटली हांगा म्हाका एक कंडिशन घालता आनी एक कडेन तांचे लागीं गेल्यार आनी एक कंडिशनाक हांवें वळख जाय त्या देखून म्हाका एक्झॅक्टली कशें हांचे कडेन संबंद रचचो म्हूण कळीत ना पळय ल्हान नेणटे भुरगें आनी अशें आसतना ताका हांवें बसून सांगलें जावंक पुरो ती तुका कंडिशन घालतात तुका कॅपेसिटी ना गी तुका तुजें होमवर्क करचें तुजें शिकप करचें म्हाका बरी कॅपेसिटी आहा मागीर ताका विचारलें हांवें तुजे 2 फ्रेंड्स आहात म्हणटाय तांच्या पैकी तुज्याक हुशार कोण आसा ते म्हळ्यार एकले म्हज्याक हुशार जाता आनी एकले हुशार ना तर हांवें हुशार नासता रावून दी तुवें हुशार जावंक जाता तुवें चुरूक जावंक जाता तुवें बरें जावंक जाता आनी त्या प्रमाणे तुवें केलें जाल्यार खंडीत जावन तुजे संबंद बरे उरतात भुरग्यांक आमी बसोवन चिकेन सांगत जाय कित्याक भुरग्यांक ते ब्लेम करून कांय यूज ना आनी तुमी आवय बापायनी प्रत्येक तरान तुमचो संबंद भुरग्या कडेन भोव इंटिमेट जोनार आसा जाय त्या दळा भुरगीं उसारतात आतां तें भुरगें म्हाका कांय चड संबंद ना पूण हांव इस्कॉलांत आसतना भुरग्यांक समजतालो बरें करून भुरग्यांक पळय लक्षण म्हाका कळीत जातलें भुरग्यांक कितें कितें त्रास आसात ते आमी बंदड सुटोवन घाली जाय उरिल्लीं करतात की ना गे तें हांव विचारना पूण हांव इस्कॉलांत आसतना हांव तांकां इन्चार्ज आसतना हांव म्हज्या भुरग्यांक त्या प्रमाणे वागयतालो ताका कितेंय सोडून जावं नजो ताणें भियो नजो भिये लक्षण ताचें एज्युकेशन क्वॉलिटी उणी जाता ते जाल्यार संबंद पळय हांगा संबंद ताचे त्या ल्हान नेणट्या भुरग्यांक पुरो इंटिमेट झोन तांकां लागीं ते इंटिमेट झोनांत इतल्या नेणट्या भुरग्याचे संबंद कितले वायट जावंक पावले त्या भुरग्याची एक दिश्ट दुसरी जाली ताका एक तराची खंत भोगली ताका एक तराची बेजाराय जाली तें आयकूंक कोणूच ना तें आसलें तो म्हणटात आसलें म्हणूंक जायना त्या भुरग्यांक समजणी दिवन सांगलें जाल्यार खंडीत जावन ताकाय कळटलें म्हज्या पांयार हांवें उबें रावूंक जाय कोणा वयर डिपेंडंट जावन हांवें रावोंक नजो इंटिमेट झोनांत आसतना थोडे फावटी असले तोंदरे येतात असले समस्या येतात त्या देखून तुमच्या भुरग्यांक अपुरबाय तरान समजून घेया तांचे कडेन बरें करून उलया तांचें कितें आसल्यार तें आसलें तें तसलें तें म्हणनाकात कितें म्हण आनी उस्ती बरें करून तांकां नेगेटीव घाली नाकात तें बरें भुरग्यां न्ही म्हूण घाली नाकात तुकाय कॅपेसिटी आसा तुंय बरें जा तुकाय शिकोवंक जाता आनी अशें उत्तेजन दितना तीं बऱ्या तरान शिकतात तांचे तें आशिल्लो दबाव उणो जाता इंटिमेट झोन बऱ्या तरान होंदोन संबंद बरे दवरूंक जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आर्गां जेजू होगलाप जेजू वंदान जेजू महिमा जेजू आमी एकामेकाच्या संबंदांत आसतना सोम्या आमकां जाय जालें बरेंपण दिवच्याक तूं आसाय दुसरें आमी पळयत जाल्यार सोशल झोन आज आमची जायती रिलेशनशीप सोशल झोनांत भुरग्यांक थोड्यांक आनीकय कळीत ना इंटिमेट झोनांत जावन सोशल झोनाक वता आसतना तांकां इल्ले कश्ट जातात कित्याक म्हळ्यार तें सोशल झोन आसा वायडर रेंज वायडर सर्कल
आनी त्या वायटा सर्कला वेता आसतना तांणी कसलो संबंद दवरी जाय म्हणून तांकां आमी शिकय जाय. कोणी वायट म्हणून दाखोवन दिनाका, तो सारको ना वो सारको ना. त्या वेळार तांकां कितें जाता, कोण सारकी म्हणून करेक्ट कळीत जायना. संबंद रचतना आमी बऱ्या तरान ते दवरले जाल्यार कोणेंय कांयच करूंक जायना. हांवें केदां एक आर्म डिस्टन्स दिवचें कोणाक एग्जाम्पल दिता आसतना. एक आर्म डिस्टन्सांत तेच्या भितर तुका हांव लागलो जाल्यार म्हाका तुका मारयेत. एक आर्म डिस्टन्स नासतना तूं म्हजे जावन पयस आसाय ते सोशल झोन, हांवें तुका कांयच करूंक जायना, कांयच करूंक जायना. त्या देखून सोशल झोनांत आसतना म्हज्या वर्त्या जिवनांत हेरां संबंद दवरतना त्या प्रमाणे हांव वाडोवंक शकता. संबंद जाय, संबंद जावं नजो म्हूण आमी सांगना, पूण सोशल झोनांत आमी डीपर वचोंक गेल्या जाल्यार थंय आमकां पाटी येवंक कळटा की. त्या खातीर आमी सांगचें संबंद तुमी जोडचे आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. हर एकल्याक ते संबंद जाय, पूण ताची इतिमिती कळत जाय, ताची इतिमिती कळत जाय. आनी हे संबंद आपुरबाय तरान आमी दवरले जाल्यार जिवन सुगाम जाता. ना तर पयलीं हांवें सांगिल्लें बरी थोडीं एक्सिडेंटां घडटात, अनावतां घडटात, आनी ही अनावतां घडटा आसतना तूं आमी त्याच प्रमाणे जियोंक आमचे थंय सकत आसा गे, तें आमी पळोवन घेवंक जाय. आनी आतां वायडर रेंज ऑफ रिलेशनशिपार संबंद म्हणटा आसतना आमचो स्पिरिच्युअल संबंद कोणा कडेन आसा हें आमी पळोवया. आज असो मुख्य उद्देश जावन आसा स्पिरिच्युअल संबंद, आत्मीक संबंद आमी कोणा कडेन दवरूंक जाय. आत्मीक संबंद बरो आसल्यार कितें जाता, आत्मीक संबंदांत बरी सुडाळाय आसल्यार सुडसुडाय आसल्यार उल्हास आसल्यार कितें जाता. त्या खातीर खंयचेय तुमी चड जावन किर्तनां काण पळयशात जाल्यार स्तुती करा म्हणटात. स्तुती करा, देवाचें गायन करा, कोंब घुमटा वाजया, नाचा देवाच्या त्या मंदिरांत आपुरबाय तरान तुमचें जिवीत जियेया. थोडे फावटी कॅरिस्मॅटीक रेतीर आमी दिता आसतना कालच्या दिसा आमी ती रेतीर आरवांत मुगदेली, लास्टाक इतले खुशेंत सगळीं उडोन म्हणल्यार बरी, नाचोन म्हणल्यार बरी, हांसोन खेळोन म्हणल्यार बरी आपुरबाय तरान देवाची स्तुती ताणें केली. देवाची स्तुती करतना सुडाळाय प्राय पळयनात, कित्याक एणे तेणें पळयचें म्हण कांय गरज ना. तुका कितें संबंद जोडूंक आसा देवा थंय, तो संबंद जोडूंक तुका आदार दितात आनी त्या आदारान तुवें मुखार वयचें. तर देवा थंय आमचो संबंद कसलो, इज इट मोनोटोनस, एका देवान मात उलोवचें गी आनी आमी पुराय आयकोवचें गी, या आमी मौन रावन खंयचेय नाका म्हणल्यार बरें ओगेत बसचें गी, ग्लुमी जावन रावचें गी, संतोशान आसचें गी. हाका सगळी जबाब तुमकां किर्तनकार दिता. किर्तनकार असो ते जबाब दिता गी आनी तेच्या जबाबांत आमकां जायते बरेंपण. पळया, संभ्रमीक स्तुती गीत म्हणटा, हल्लेलुया सर्वेस्वराच्या मंदिरांत ताची स्तुती करा, ताच्या अंतराळच्या कोट्यान ताची स्तुती करा, ताच्या वर्त्या कृत्या पासत ताची स्तुती करा, ताच्या अपार तोरपणा खातीर ताची स्तुती करा, कोंब पुंकून ताची स्तुती करा, विणे आनी किन्नारी वाजोवन ताची स्तुती करा, घुमटा वाजोवन नाचोवन नाचोवन ताची स्तुती करा, सरयांची वाजंत्रां आनी पिर्लुक्यो वाजोवन ताची स्तुती करा, सनसनीत कासळ्यांचेर ताची स्तुती करा, सनसनीत कासळ्यांचेर ताची स्तुती करा, सगळे प्राणी सर्वेस्वराची स्तुती करूं. खंडीत जावन आमी कशें एक नविलो ते भोव आपुरबाय तरान नाचतना कितली खुशी भोगता आनी नाचतले कोण ताका पळोवंक वता, राखतात नाचता गे म्हूण. पूण कितें जाता हांगा म्हळ्यार आमी स्तुती करतना वर्त्या तरान देवाची स्तुती करतना आमी संपूर्ण तरान देवा थंय एक जाता. हांव त्या देखून तोऱ्यांक इल्लो आवाज चड जाता जावंक पुरो थोडे फावटी कॅरिस्मॅटिकान, कित्याक म्हळ्यार तांकां सोडूंक नाका, तांचेन कान बसोंक जाय. हांवें पळयल्या प्रमाणे जायत्या कॅरिस्मॅटीक रेतेरांनी केन्ना एक एक्शन सॉंग आसा, केदाळ बरें म्युजीक आसा, तर जायतो संतोश तांचे थंय आसता, पूण तो संतोश मुखारसून व्हरत जाय. तर आतां देवा कडेन आमचो संबंद कसो आसा जाय. थोड्यांक फकत वचून देवाचे मुखामळ पळोवन आयल्यार संतोश भोगता, नथींग रॉंग. थोड्यांक मावून रावन मागचें म्हळ्यार बारीक खुशी. थोड्यांक थोडे एक हावभाव, तांचे हात आनी थोडे कुडीचे विश्वे थोडे उपयोग करन मागचें म्हळ्यार बारीक खुशी. थोडे हात वयर घालून मागोन आसतात, थोड्यांक ते बारीक कश्ट जाता.
थोड्या प्रेज द लॉर्ड आलेलो म्हणटा आसतना वयर सकयल जाता कितें काय हें म्हूण पूण कितें आमी करचें तें देवाच्या वर्त्या मोगान करचें. देव आमचो मोग करता आनी ताचो वर्तो मोग आमी करता आसतना देवा कडेन आमचो संबंद रचूंक जाय. थंयचो आमचो मोग खंयच्याय झोनान जावं दी, इंटिमेट झोनान जावं दी, सोशल झोनान जावं दी, ह्या स्पिरिच्युअल झोनान जावं दी, तो मोग आमी आटापक आसा. आनी अशें आसतना देवा सांगता एक जावन आमी सरस्वतीची स्तुती गावची. कित्याक स्तुती गावची आमी संतोशान आसा, उल्हासान आसा. तातूंत धाकट्यो व्हडल्यो मुस्कर करन कोणा कडेन उलयनाचो थोड्यांक जायना. इल्लो तिसरी आवाज जालो जाल्यार ते म्हणटा कोल्यांक आमी मागोवंक आयल्या आमकां मागोवंक हरकत जाता. वय सड्डे आवाज करूंक ना. ह्यो बलिदाना ताणें पुरो आमी इतले मागणें जावन सम्या सांगात एक जाता. तुमकां मागणें जाताना एक निदर्शन दिता. एका रेतीर गेल्ल्या कडेन आमच्या म्युजिशियनाक ताका लागीं एक आमकां एक एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवंक आसलें आनी त्या वेळार ताका भोव लागीं जावन तो एवकरिस्त पळोवंक मेळ्ळो. कित्याक तो चड जावन म्युजिकान दिता आसता. हें म्हाका एक मीस भेटोवंक आसलें आनी त्या वेळार हांवें सांगलें आख्या म्युजिकाची गरज ना, तूं येवन म्हजे लागीं राव. आनी ताचे सांगता आनी आमी ओट्टूक 5-6 जाणां आसले. आनी ह्या वेळार त्या मिसाच्या बलिदान जाता आसतना ताच्या दोळ्यान दुकान दिवची पळयलें हांवें. आनी अशें दुकान देंवतना तर हांवें कांय विचारूं ना. उपरांत मीस जाल्ल्यान तो म्हणा लागलो सगळ्या मिसान म्हज्या दोळ्यांत संतोशाचें दुकान देंवता. ताणें म्हळें इट इज द फर्स्ट टायम हांव काजार जावं भुरगें म्हाका आसा, इज द फर्स्ट टायम आय हॅव बीन सो क्लोज टू द ऑल्टर एंड सेलिब्रेटींग मास. हे मिसाचें बलिदान इतलें लागीं हांव त्या जेजूक पळयत आसा म्हज्या दोळ्यांत. पळयात असो संबंद मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक लायक एक धाकटेर भुरगें आसा, कुटुंब आसा, सगळें आसा जाल्यार तसो संबंद त्या देवातेन ताणें दवरला. आनी तो असो म्हणटा की आय नेवर विटनेस सच ए क्लोजर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मास. आनी म्हाका तो एक अनुभव जाला. आय वूड नेवर फॉरगेट दीस रेट्रीट म्हणटा तो. असो अनुभव ताणें सांगलो जावन आसा. काल मागीर आयिल्लो उपरांत रेतेदोन आयिल्लो उपरांत म्हाका ताणें फोन केलें, फादर आय वूड नेवर फॉरगेट म्हणा लागलो. म्हाका तें विसरूंक आसात. कित्याक म्हळ्यार तितल्या लागीं जावन म्हज्या जेजूक पळयत आसतना म्हजें सगळें आंग सिरसिरतालें म्हणटात. पळय एक तसो संबंद त्या देवा कडेन. देवा कडेन आमचो संबंद कसो आसा त्या प्रमाणे आमचें मागणें आमी रुता करूंक जाय. तर आमचें मागणें देवा कडेन संबंद रचच्याक भोव बरें जावन आसा. आनी मानान आनी गौरवान लक्ष म्हळ्यार संबंद आमी बऱ्या तरान दवरचे. तातूंत आमकां मानान आनी गौरव म्हळ्यार काल आमी गौरव मेळिल्ल्या त्या क्षणी हर एका वेळा आनी एवकरिस्ताच्या बलिदानांत जेजू आमचे सांगतात आसतना तितले मान आनी गौरव ओगळा पवित्रपण आमी सांबाळूंक जाय. तेजे म्हणटाना कोणी एक भुरग्यान रडलें आमी सगळे तकली धाडय जाय म्हणना. भुरगीं रडचींत, ल्हान भुरगीं रडटात, कांय करूंक जायना. तशें आसल्यार ताणें मिसाच्या बलिदाना वेळार इल्ले फाटल्यान रावोंक आतां जायते अवकाश करून दिल्यात. मदर्स कॉर्नर म्हूण तें करून दिलां. तें पुरा मस्त आतां फेसिलिटी आसात. तशें आसतना तुजो संबंद तुवें मागण्यांत देवा लागीं व्हरोंक जाय. जें कितें तूं मागताय तें सगळें दिता म्हणून तातूंत कांय बरोवन घालूं ना आनी दिजे म्हणी कांय गरज ना. कित्याक सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार ताणें कितें केल्लें जावन आसा. कितेंय करतना तो आपल्या बापाच्या खुशे प्रकार चलतालो आनी बाप कितें करता, बाप कितें दिता तें बापाकच कळीत आसलें शिवाय पूत त्या प्रमाणे दिता म्हूण केन्चेय करिनातलो. आनी आमच्या जिवनांत आमी कितेंय आमकां मागण्यांत आमी संबंद जोडूंक चिंती जाय. जायत्या जाणांक तें कळीत ना. त्या दुकान ताणें चिंतचें हांव चड मागण्याक वता ह्या दिसांनी. कित्याक म्हळ्यार म्हाका समस्या चड जाल्यात. तर समस्या चड जावंक लागचे न्ही. मागणें एक रिलेशनशीप, इज अ संबंद. संबंद हर एक दिसा आसा जाय. जावंक बरो तुज्या कश्टांनी तो संबंद आसा, जावंक बरो तुज्या संतोशान तो संबंद आसा, जावंक बरो तुज्या पिड्यान तो संबंद आसा, तो बऱ्या भलायकेन तो संबंद आसा. हर एका वेळार देवा सांगता तुजो संबंद आसा, मोगाचो संबंद तो. त्या देखून आमचे मतींत काल आमी मागोवंक जाय केन्ना आमकां गरज आसा म्हणून. तसलो देव आमचो न्हय. तसलो देवाचो मोग आमी करचो न्हय. आमी करता हांव खंयच्या देवाचो मोग. निरंतर तुज्या खातीर त्या कुर्सार आपलो जीव दिल्ल्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो मोग. आनी तो मोग इतलो ताचे थंय बरोवन ओमतल्या देखून मात्र
खंयचेय दूख ताणें भोगले, कितलेय कश्ट ताणें सोंसले, तो बरो दी कुरीस वोवन तो कालवारी दोंगरा म्हणसर तो सोडलो आनी त्याच किळ्या वयर तो उमकळ्ळो आनी ताणें निजा कितें उमकळटा आसतना ताचे सगळे कुडीचो भार ती जडाई ताच्या त्या किळ्या वयर पडटा आसतना कितली दूख ताका जावची ना. ताणें तें करूंक कारण एकलोच तुज्या वर्त्या संबंदा खातीर, म्हज्या वर्त्या संबंदा खातीर. आनी तस जाल्यार जेजून म्हाका आनी तुका सलवार केल्लें म्हणटा आसतना ताचे की वर्तो गुटो आमकां क्रिस्तांवांक दुसरो ना. दुसऱ्यांक कितेंय सांगूंक पुरो, दुसरें कितेंय सांगल्यार ताचे विशयन तकले आटे नाकात. म्हज्या जेजूक ताणें तशें सांगलें, म्हज्या जेजूक ताणें अशें सांगलें. जेजून तूं म्हणालें केळकुळा, निंदा, अपराध, अवमान, अपमान सोसूंक पडटले. हांवें सोंसल्यात म्हणटा तो. त्या देखून कोणेंय ह्या दिसांनी सोशल मिडियान कितेंय सांगलें म्हण तुमी ताचे विशयन कितें आटोवंक वचनाकात. ताच्या बदलाक तूं जो संबंद आनीकी घट कर, जेजू सांगता एक कर. त्या देखून थोड्यांक ह्या दिसांनी फकत आयकतात मात. तेदळ हांवें तांकां सांगचें, तुवें केदाळ जेजू कडेन उलोवचें, तुवें केदाळ देवा कडेन उलोवचें, तुजी बगणां केदाळ तुवें करचीं. त्या खातीर किर्तन म्हणल्या बरी तूं स्तुती करा, स्तुती करा. देवाची स्तुती करतना सगळे पयस वेता आनी स्तुती करता आसतना सौम्याच्या वर्त्या नांवांत आमी स्तुती करची. देवाचें वर्तें नांव आमी गजावचें. ताका कितें म्हणटा त्या कुड्ड्याक जोन सोंजल 9 अध्याय 1 ते 7 वळेन तुमी पळयलें जाल्यार तो कुड्ड जावन जल्मोंक कोण कारण, ताचे पातकी ताच्या आवय बापायचे पातक म्हणना सीस इसारतना जेजू म्हणटा ताचे पातकीन ताच्या आवय बापायचे पातकीन. देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्या खातीर अशें जालां. देवाची पदवी आनी महिमा आमी परगटूंक जाय, एकामेकाक सांगोंक जाय. आमी सांगोंक जाय आमी जेजूचें वर्तेपण आमी वाखाणूंक जाय. हें वाखाणटा आसतना आमचें जिवन बऱ्या तरा मुखासून व्हरूंक जाता. तर आमचो स्पिरिच्युअल बांद मागण्याद्वारी एक जावचो. स्पिरिच्युअल रिलेशनशीप पवित्रपणांत आमी एक जावच्याक मागणें भोव गरजेचें. आमी देवा कडेन उलोवंक जाय. आमी आयकता त्याच प्रमाणे आमी देवा कडेन उलयता. एक मनीस सांगून गेल्यार तुमी कितलो वेळ आयकोंक जाता? शब्द जावन आयकोंक जाता की ना? मागीर तुमी कितें म्हणे हांव सांगतात. आमी कावन्सिलिंगांत तांकां सांगूंक सोडटा, पूण इतलेच टायम जाल्ले उपरांत तांचे सदां मोग जाले उपरांत आमी एक रेस्पॉन्ड करता. आनी रेस्पॉन्ड करी जायत. रेस्पॉन्ड करिनासतना कोणाकी तूं सांग हांव आयकतां, मागीर आतां उठोवन वच म्हळ्यार जायना. तें कोणा सांगचें कोत्ताय? कोण तुमकां नाडूंक देवा विशयांत कितें कितेंय सांगोन मोरये पातये नाका, आल्तार दवरनाका, तें करिनाका, हें करिनाका. तुज्या बावार्थाक कोण कुडार मारूंक येता पळय, तस जाल्यार वगेत रावन आयक. ताका कांय रेस्पॉन्ड करिचें म्हण तुवें ना. ताचे उपरांत तुजें काम जालें जाल्यार वच म्हूण सांग. कित्याक तुजो बावार्थ तूं जिये तसो बावार्थ ताका जियोंक सांग. अशें जालें खंय आमी कितें उपयोग करीत जाय तें आमी शिकत जाय. पूण संबंद वायटांत आमी रचूंक जायनात. काल एकलो म्हणूंक लागलो हे मनीस खंय सकडी वता थंय तो संबंद पाडकन घालता. आमी एका जेवणार आशिल्ल्या त्या वेळार म्हणूंक लागले आनी ताणें गेल्यार ते संबंद पाड जातात. तो व्यक्ती बरो व्हडलो मनीस म्हणो ना वाडला मात्र ते दळा. आनी एकलो म्हणूंक लागलो ताका कोणा वयर राग आयल्यार 2 ताणें मारी येते आशिल्लें. ताच्या बदलाक वचोन ताचे विशयांत अपप्रचार करच्या खातीर कितें 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 ताणें केलां. थोड्यांनी कळीत नासतना ताचो प्रचार केला. थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार मोगाचें न्हय, कोणूय एकलो तुका ताणें एक ल्हान एक विडियो केला या कितें फिल्म केला ताच्या विशयांत तुवें एडवर्टायजमेंट दिवचे खातीर तुजे कडेन थोडे उल्लेख करूंक विचारतना इल्लें केअरफूल आसूंक जाय. कित्याक तसले संबंद ते कित्याक वायट तरान ते संबंद उपयोग करून घेतात. तुका आसा जावंक पुरो ताचे कडेन बरो संबंद, ताणें केल्ल्या विशयान तुका कांयच कळीत ना. ताणें केल्ली ती परिस्थिती हकीकत सारकी ना. ताणें तें त्या फिल्मान जावं दी त्या सिरियलान जावं दी ताणें दाखयल्लें करेक्ट ना. ताणें कोणाकय एम करन ताका कुर्सार मारच्या खातीर तशें केलें जाल्यार तुवें ताका कांयच प्रतिक्रिया दिवचें म्हण कांय गरज ना. पूण कांय कळीत नासतना प्रतिक्रिया दिवचें चूक जाता. कित्याक इनोसंट लोक थोडे फावटी धांवता कोणें प्रतिक्रिया दिल्ले म्हणल्या क्षण. त्या देखून प्रतिक्रिया दितना धार्मीक क्षेत्रांत जावं दी, राजकीय क्षेत्रांत जावं दी, वैयक्तीक क्षेत्रांत जावं दी आमी
देवा मुखार सारकें रावोंक जाय मागीर हांवें दिवन जाल्यार आनी कितें करूं म्हूण मागीर रिग्रेट करन कांय फायदो ना कित्याक म्हळ्यार त्या मनशान कितें अपप्रचार करूंक आसलें तें करून जालां अशें आसतना आमच्या जिवनांत आमी देवा वयर संबंद जोडटना देवा कडेन उलोवंक शिकया मागणें भोव गरजेचें मागण्यांत आमी देवा कडेन उलोवंक शिकचें ताका ती स्तुती करा देवाचे वर्ती नांव पदवी आनी महिमा परगट या आमी कन्नडांत देवाचो गुट परगटया आमी बाबडताचो गुट परगटया म्हूण सांगता आसतना येसुविना मारणावा जगाके सारतेवे पळया आमी त्याच जेजूचें मरण सगळ्या संवसारार विस्तारयता पूण आमी कितलीं जाणां विस्तारयता आमकां उलोवंक गतना स्पिरिच्युअल राल्मान मोगाच्या न्हू स्पिरिच्युअल राल्मांत तर्क करचें न्ही स्पिरिच्युअल राल्मांत म्हाका जाल्लो अनुभव आमी एकामेकांत वांटून घेवनचो त्या देखून मागणें केन्नाच एक वर्तें हातेर जावन आसा देवाक मान आनी गौरव दाखोवंक म्हजें पवित्रपण सांबाळून म्हजो स्पिरिच्युअल म्हळ्यार आत्मीक संबंद देवा थंय घट दवरूंक ह्या देखून जावंक पुरो थोड्यांक कॅरिस्मॅटीक तरान मागोवंक जाय थोड्यांक देवा कडेन बरें उलोवंक जाय थोड्यांक उलोवंक कळीत आसा आनी थोड्यांक कळीत ना म्हूण कोणाकी ना देवा कडेन उलोवंक कांय आमकां कसलें कांय तसलें ते एक इतिमिती ना आनी तेच प्रमाणे रुल्स एंड रेगुलेशन ना तुज्या वैयक्तीक तरान कितल्या तरांनी उलय काल एकली म्हणा लागली भोव संबंद फादर हांवें बरें प्रेज एंड वर्शीप केलें कितलेशे तेंपा उपरांत म्हजी आवय म्हज्या लागीं आयली आनी म्हज्या लागीं उलयली आनी एकलो भाव म्हणा लागलो म्हजी आवय लागींत आसा म्हज्या कडेन उलयनातली कालच्या रेतेरच्या दिसा ते एक भक्षणमागच्या विधी वेळार म्हजी आवय म्हज्या लागीं आयली खंडीत जावन हांवें चिंतलां गेल्ली केस फाटीं काडी जाय गेल्ली केस हांवें दवरूंक नजो पळया मोगाच्यान कसलें परिवर्तन हांव येतालों आनी फाटीं काडटालों आनी म्हाका कितेंय तांणी चडून हें केल्यार हांव तें सोंसून व्हरतालों थोडे फावटी सोंसून व्हरोंक शिकत जाय तान तो सोंसून व्हरतना चिंतचें नाका ती म्हाका आनी कितें दबाव घालताली म्हजें जिवान पिडार करताली ना पिडार करूंक जायना म्हज्या भावान आनी भयणीनो चड आनी चड मापान देवा कडेन आमी मागता आसतना देवान तें दिवना हें दिवना म्हूण आमी देवा विरोध हेचें न्हय देव आमकां सगळें दिता अखेर करचे पयलें एक ल्हान एक गणीत तुमच्या मुखार दवरता एकलो रानांत वचोन सद्दां लांकूड कातरतालो गे लांकूड कातरता आसतना ताणें वता आसतना एक ल्हान न्हंय आसली त्या न्हंयत ताणें त्या पांपळ्या वयर या ब्रिजा वयर ताणें पास जावंक आसलें तो आपली कुडार काडून गेलो आनी एक्स म्हणटा कोणाक कुडार म्हूण कळनातल्यार आनी ती काडून वेता आसतना ताणें ताची कुडार परमशेंत त्या न्हंयत उदकान पडली इतलो आकलो आसलो कित्याक म्हळ्यार ताचो दिसपडतो ग्रास तातूंत आसलो आनी ताणें देवाक उलो मारलो देवा खंय आसाय तूं खंय आसाय देवा म्हजी कुडार उदकान पडल्या आनी देव ताणें आपल्याक उलो मारलो देवाक आनी देव थंय प्रत्यक्ष जालो देव प्रत्यक्ष जाल्ल्या क्षण देवान कितें जालें तुका कित्याक बोब मारताय म्हजी कुडार उदकान पडल्या म्हाका ती कांडी देव गेलो पयली कुडार हाडली भांगाराची कुडार दाखयली भांगाराची कुडार दाखोवन ही तुजी गी म्हणा लागलो ना ना ही कुडार म्हजी न्हय म्हणा लागलो ही कुडार म्हजी न्हय देव मेसलो आनी म्हणा लागलो प्रामाणीक जावन आसाय तूं भांगाराची कुडार दाखयल्यार तुवें म्हजी न्हय म्हळ्याय ती घेवनाय आशेंत तूं लबदो नाय परतून तो म्हणा लागलो गेलो उदकांत आनी आतां सिल्वर कुडार हाडून आयलो आनी म्हणा लागलो पळय रुप्याळी कुडार हांगा आसा ही तुजी गी हो म्हणा लागलो न्ही 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 ही म्हजी कुडार न्ही देव म्हणा लागलो प्रामाणीक तूं बरो निश्ठावंत ताका तो मेसलो म्हणा लागलो आनी परतून ती कुडार फाटीं घाली आनी परत गेलो आनी आतां ताचीच कुडार कितें उदकान पडली तित्त काडून देव आयलो आनी म्हणा लागलो ही तुजी गी वय म्हणा लागलो आपण्या लागलो आनी बारीक कुशन म्हणा ही म्हजी कुडार देव म्हणा लागलो प्रामाणीक तूं बरो मनीस तुजीच कुडार कितले भांगाराचे जावन दी रुप्याळी जावन दी तुवें घेवनाय त्या खातीर तुज्या प्रामाणीकपणा मेसला उरले 2 कुडारी हांवें तुका दाखयले तेय तिनी दिवन धाडटा आतां वर्नोस हे तिनी कुडारी म्हणा लागलो गेलो बारीक खुशी जाली ताका लांकूड कातरचे सांजे पर्यंत कातरतलो
1 महिन्या उपरांत परतो न्हू त्याच रानाक तो वेता आसतना तेजे बायले कापोन काडून गेलो. त्याच वाटेर वचोंक आसलें, बायल पडली. आतां बायल पडली म्हळ्यार बोब घालूंक सुरू जालो आनी इतली बोब घाली ताणें देवाक उलो मारलो. ताका कळीत आसा तसो देव ताचे लागीं येतालोच म्हणून. सिंपल फेथ, सरळ तो भावार्थ. आनी बोब घालूंक लागलो, म्हजी बायल पडली, म्हजी बायल पडली. देव आयलो परतून. देवाला कितें जालें? म्हजी बायल उदकान पडल्या. ओ देवा, तुजी बायल उदकान पडल्या. इमिडिएटली गेलो, सकयल वचून देव समंता फाक्सा काडून आयलो. म्हणा लागलो, हे तुजें गी, तुजी बायल गी. न्ही 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 म्हणा लागलो, ही म्हजी बायल न्ही. ना ताणें म्हळें, वय ही तू म्हजी बायल. तर देव म्हणा लागलो, ही तुजी बायल न्ही, समंता फाक्स तुजी बायल न्ही. कित्याक तुवें बोटी मारले? आतां तो म्हणालो, देवा, कुडार पडिल्ल्या वेळार हांवें ते 2 कुडार म्हजे न्ही म्हणल्याक तुवें ते घाले उदकांत, परतून म्हजी कुडार हाडली आनी हांव इतलो प्रामाणीक जाल्ल्या खातीर 3 कुडारी तुवें दिवन धाडल्याय. आतां हांव हे म्हजे न्ही म्हणटा ते दाडा तूं खंय आनी कोणागे काडटालोय, जिम्मी काटकाराक काडटालोय. आनी जिम्मी काटकाराक काडून तूं म्हणटालोय हें तुजें गी. तें हांवें न्ही म्हणून सांगलें जाल्यार म्हज्या बायलेक काडटालोय. म्हजी बायल येंत म्हूण सांगलें जाल्यार उरिल्ल्यांक 2गांक दिवन धाडटालोय. एकच बायले कडेन जियोंक इतले कश्ट जातात देवा. त्या दुखून ही नाका म्हणल्या खातीर हांव वय येंत समंता फाक्स म्हजी बायल म्हणून ओपून घेतलें देवा म्हणा लागलो. देव तुज्या उल्याक पाळो दिता, पूण तुज्या उल्याक पाळो दितना तुका जाय जाल्यार पर्यंत दिता म्हूण आमी सांगना. देव सण सोडिना असो अर्थ इतलोच जावंक पुरो त्या मनशान चिंतलें दुसरें, पूण देवान ताणें उलो दितना आयिल्लो. दावीद राय गोलियाताक ताणें चलवत आसतना दावीद रायान कांयच मागोना, पूण दावीद रायाचो संबंद बरो आसलो. असलो बरो संबंद ताणें देवा कडेन रचलो. त्या संबंदा देखून दावीद रायाक देवान जायती सकत दिली. त्याच्या संबंदांत ताणें ताका गोलियाताक चलवंक ताका आदार दिलो. तर मगाच्या भावान आनी भयणीनो, आपुरबाय तरान ह्या प्राचिताच्या काळार आमी आसतना, पास्का बेस्ताक आमी पूड करता आसतना आमचे मागण्याचें जिवीत बरें करया, मागण्याचो संतोशान जिया, उल्हासान रावया, स्तुती करया. मात न्ही घुमटा कोप वाजोवन आमी व्हडा ताळ्यान गावया. आमच्या जिवनांत घुमटा कोंब वाजोवंक आमकां कळीत ना जाल्यार आमकां बरीं तोंडां दिल्यांत, बरी जीब दिल्या, बरो ताळो दिला. कसंय जावं दी, देवा सांगात एक जावन स्तुती करात, जायती स्तुती करात. स्तुती करता आसतना जेवण सार तें जावन पयस वेतालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाचे मिस्टर आशिर्वाद तुमचेर मागता. विनोद गंगोळे आनी ताच्या टिमा वयरी मागता, कित्याक देवाचो संदेश प्रसार करच्या हर एकल्या भुरग्याक देव बरें तरान सांबाळटा. म्हणजे सांगतात रेतीर काही लागलो म्युजिशियन म्हणा लागलो, डॉक्टर म्हणा लागलो, हांवें ह्या वर्सा 1 लाख लोकांक देवाचें उतर दिजें म्हूण चिंतलां. पळय, एक लायक एक वृत्तेंत डाक्टर तो म्हणटा, कितले रेतेरी आसतना हांव धांवतां, म्हजें काम तें आसता, कोणाक म्हणे नेमून वेता. आनी त्या प्रमाणे तो एक फिजिओथेरपिस्ट, ताणें 1 लाख लोकांक देवाचें उतर दिता आसतना हांवें आनी तुवें कितल्या जाणांक देवाचें उतर दिवंक चिंतलां? हें एक सवाल तुमच्या मुखार हांव दवरतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.